स्पीकर साहेब एक स्टेटमेंट हांव करपाक सोदतां आनी माननीय मुखेलमंत्रीन हेजेर म्हाका दिसता एक क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय जे स्पीकर साहेब रॉंगफूल अरेस्ट ऑफ 2 nuns सिस्टर प्रीती मेरी एंड सिस्टर वंदना फ्रांसिस जेन्ना छत्तीसगडान तांकां अरेस्ट केले एंड दे वर अरेस्टेड ऑन अ कंप्लेन आनी आफ्टर दॅट स्पीकर सर आख्खे छत्तीसगड जावं गोंयभर आनी आख्खे देशांत आज ह्या इश्यूचेर एक माहोल तयार जाला कित्याक स्पीकर सर तेंचेर एक क्लेम गायले की फोर्सफुल कन्वर्जन आनी दुसरें तेमी की ह्युमन ट्रॅफिकिंग जाता तेजे नंतर स्पीकर सर केरळाचो बीजेपीचो प्रेसिडेंट जो आयटी मिनिस्टर आहलो बाब चंद्रशेखर राजीव हेणे स्टेटमेंट केलो मिसअंडरस्टँडिंग जालें आज ज्या पद्दतीन स्पीकर सर म्हाका दिसता द कोर्ट हॅज नोटेड बेल तांकां मेळ्ळ्या बट द कोर्ट नोटेड दॅट दीस वॉज हायली सस्पिशियस हे नॉन स्टेट एक्टर आज ज्या पद्दतीन गोंयांतूय थोडे भोंवता मुखेलमंत्री आज म्हाका दिसता यू हॅव टू मेक अ स्टेटमेंट दॅट वाय द मायनॉरिटी शूड गो टू कोर्ट टू गेट रिलीफ वेन वी हॅव अ गव्हर्मेंट आनी गोंय हे जावपा ना तुवें दखल घेवपाक जाय आमकां तुवें एक अश्युरन्स दी की जे छत्तीसगड पोस्ट पासून जे ट्विटराचेर घायलो तो मागीर विड्रॉ केलो आज जे छत्तीसगड जाला ते गोंय जावपा ना मुखेलमंत्री हेजेर म्हाका दिसता स्पेशली मायनॉरिटीज हॅव टेकन स्टेट ऑफ गोवा स्पीकर सर हांगासर अशा पद्दतीन आमी युनिफॉर्म सिव्हिल कोड फॉलो करपी राज्य आसा अशा पद्दतीन केन्नाच मायनॉरिटीचेर खंयसरूच अन्याय जावंक ना आनी हांव परत एकदां ताका इन्फॉर्म करता की अशा पद्दतीचो अन्याय हो केन्नाच कोणाचेर जावचो ना त्या खातीर बेश्टे वगीच भियोन वचपाची गरज ना हांव जे सांगता पळय भिवपाची गरज ना म्हणून त्या सगळ्या खातीर तू सिलेक्टिवली युनिफॉर्म सिव्हिल कोड म्हणटाय तो पुर्तुगेजान हाडलो सिलेक्टिवली तेंगेले जाय ते घेता जाय ते खाता बट यू अश्योर द पीपल ऑफ द स्टेट दॅट सर हांव परत एकदा सांगता जे नाका जाल्लो खंयच्या तरी राज्यांत कितें तरी जाला पळय न्ही ताजो भंय वगीच क्रिएट करपाची गरज ना